मोगाच्या सर्वेस्परा तुका मी वंदिता महिमा तुझी सदांच गाता काळजात दिवासता मोगाच्या स्पिरितान आमका एकवटायताय दैवीक तुझ्या बोळ्यान सुम्याची वीट तुला वयताय तळपारांच्या सर्वेस्परा तुका मी वंदिता महिमा तुझी सदांच गाता काळजात दिवासता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे असो तुमचे सवे आसो. क्रिस्तय मोगाच्या भाव भयणीनो आयची देवस्तुती जेजूच्या हजारपणांत आनंद भोगूंक आपोवणे दिता. जी कोण सगळ्या काळजान देवातय पाटी सरतात तांकां तो आनंदान भरतलो आनी जी कोण जेजून दाखयलेल्या वाटेन समकतात तांचे जिवीत संतोषान परजळटले म्हणून आयची वाचपां आमकां उगडापे करतात. आमच्या सालत्या जिवितांत जेजूचो सांगात भोगोवन आनंदाचे जिवीत आमचे जावन घेवंक जायसची कृपा ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळी मागून घेवया. केल्ल्या पथकांचे दूख दर्या देवाकडचे बोगसाने मागया ह्या मिसाक आमी तयार जावया. हांव पतकी सोपदेदरा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसा संता मनान चिंतून तोंडां विसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. ह्या बसून बेगीन सदांच तुमकां मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सस्ताच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकूत कर सोम्या काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सोम्या काकूत कर सोम्या काकूत कर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कोडये आत्म्याची भलायकी दी आनी भाग्यवंत नित्य आमकां मरयेच्या विनोनेन ह्या जिणेच्या दुखांती आमकां सोडय आनी सस्नोचो संतोष भोगोवंक आमकां फावय. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सुमें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सस्नाच्या सस्ना. आमेन. आमोस प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, त्या दिसा हांव दाविदाची पडलेली झोपडी नव्यान उबारतलो, तिच्यो वेरो सारको करतलो आनी तिचे आवाशेस हांव नव्यान उबें करतलो आनी जशी ती आदी आसली तशी
ती नव्यान उबारतलो. हे परी एदोमाच्या उरलेल्या लोकांक आनी ज्या राष्ट्रांचेर म्हजें नांव उलो मारलां त्या सगळ्या राष्ट्रांक इस्रायल परजा आपल्या तबेंत हाडटली. उलयता तो सर्वेस्परू आनी तो हें करतलो. येतले दीस उलयता तो सर्वेस्परू आनी त्या दिसांनी लुंपाच्या पाटापट नागरपी येतलो आनी दाखो मळपाच्या पाटापट रोवपी येतलो. पर्वतांतावन दाकांसरो व्हांवतलो आनी दोंगराचेर तो वाळटलो. इस्रायल म्हजे परजेक हांव परतून तिच्या देशांत हाडटलो. पाड पडलेली शहरां ती परतून बांदतली आनी तातूंत वस्ती करतली. दाकामळे लायतली आनी दाकासरो पियेतली. बागो लायतली आनी तांची फळां खातली. हांव तांकां तांच्याच देशांत व्हरून लायतलो आनी हांवें तांकां दिलां त्या देशांतली कोणूच तांकां हुमटून काडचो ना. उलयता तो सर्वेस्परू तुजो देव. देवाचें उतर हे. देवाचे मोडकार. सर्वेस्पर आपले परजेक समाधानाचें उतार सांगता. सर्वेस्पर आपले परजेक समाधानाची उतार सांगता. सर्वेस्पर कितें सांगता तें हांव आयकतलो. तो समाधानाचें उतार सांगता. वय आपले परजेक आपल्या भक्तांक आनी सगळ्या काळजान ताचेशी परततल्यांक शांती पाठयता. सर्वेस्पर आपले परजेक समाधानाचे उतार सांगता. मोग आनी विश्वासीपण एकामेका भेटतात. नीत आनी शांती एकामेका आरावन धरतात. विश्वासीपण भुमींतले उपजातले. नितीवंतपण सर्गार तावन नदर घालतले. सर्वेस्पर आपले परजेक समाधानाचे उतार सांगता. खंडीत जावन सर्वेस्परू आमकां समृद्धी पाठयतलो आनी आमची भूंय आपलें फळ दितली. नितीवंतपण ताचे फुडल्यान वेतले आनी अशें वचून ताची वाट तयार करतले. सर्वेस्पर आपले परजेक समाधानाचे उतार सांगता. Alleluia, 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 Alleluia. मुझे बकरे म्हजो ताळो आयकतात म्हणटा सोमी. हांव तांकां वळखतां आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. तोवळ जो आमचे शिस जेजू सशीन येवन म्हणाले, आमी आनी फरिजेव सबारपोटी उपास करता, पूण तुजे शिस उपास करिनात कित्याक? जेजून तांकां जाप दिली, वरेत आपणा सांगता आसता पर्यंत काजाराच्या वोवड्यांनी दुखी जावन आशयत गे. वरेताक तांचे जावन कान वरचे दीस येतले आनी तवळ ते उपास करतले. कोणी मनीस पोरण्या उस्तराक नव्या लुगटाचो कोपो मारिना, कित्याक तो कोपो पोरण्या वस्त्रांची सुतां वोण काडटा आनी ताचो पाळो आनीकी व्हड जाता. तशेंच नवो वायन पोरण्या सामड्या चिलांनी भरिनात, तशें भरल्यार चिलां पुडटात.
अशें वायन गळोवन वेता आनी चिलाय विबाड जातात. नवो वायन नव्या चिलांनी भरलो जाल्यार दोनी शाबीत उरतात. देवाचे उतर ये. वाकली तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते मोगाच्या भवन आनी भयणीनो, आयच्या वांजेलांत आमी उपासा विशयी फास्टींग आयकलें. हांगासर प्रधान सवाल जावन आसा, कित्याक जुदेव आनीक जुआंचे शिस उपास करतात आनी जेजूचे शिस उपास करिनात. आमी उपास करचो कित्याक? दोन कारणां खातीर आमी उपास करता. पयलें आमच्या कुडीच्या भलायके खातीर, दुसरें आमच्या आत्मीक भलायके खातीर. कुडीच्या भलायके खातीर टू रिड्यूस द वेट, जडाय उणें करच्या खातीर जायते जाण उपास करता, समाज जेयनान. काळजाची पिडा आशिल्ल्यांनी वेट उणें करी जाय. वेट उणें आसल्यार कॅन्सर येवचो संदर्भ उणो. आनी तशेंच एंटी एजींग, जर तर आमचें कान जेवण आनी जडाय उणें केल्यार आमी बेगीन म्हातारे जायना. असली आनीक 100 आनी कारणां आमकां आसात कित्याक आमी उपास करी जाय म्हूण. पूण दुसरें आत्मीक कारणां खातीर उपास करचो. जुदेवांक 3 संगती तांच्या समर्थींत गरजेच्यो जावन आशिल्ल्यो: फास्टींग, प्रेयर एंड आर्म्स गिवींग. मागणे, उपास आनीक दान धर्म दिवचे. आनी ह्यो 3 संगती करेजमांत इगर्ज आमकां आपणे दिता तशें करूंक जियोंक. पूण आमी क्रिस्तांव कातोलीक आमी वॅटिकन II सभा, वॅटिकन II कावन्सील ते धर्मसर 1965 म्हणसर उपासाक चड महत्व दिताले. हांव जायते लायक शुक्रार दीस उपास करताले. इगर्जेंत मास खावंक नातले शुक्रार दीस. आनी थोडे रिलिजियस आमी कार्मेलीत सप्टेंबर 8 जावन पास्कांच्या फेस्ता म्हणसर 6 म्हयने आमी उपास करताले. अशें उपासाक महत्व दिल्लो. आज इगर्जेंत सांगता खाली 2 दीस पुरो, सिंजीच्या बुधवारा आनीक निमाण्या ब्रेस्तारा. पूण उपास करचो उद्देश कितें? 3 कारणां खातीर. पयलें आमच्या आत्मीक भलायके खातीर. Our body is the temple of the Holy Spirit. God dwells within our hearts. आमच्या काळजा भितर पवित्र आत्मा आनी पवित्रींद जियेता. देखून ही कूड नितळ आमी दवरी जाय. कुडीची भलायकी आमी पळोवंक जाय. हें खाली जोई नासतना मात न्हय. आमची पातकां पयस करची, चिंतना, वायट चिंतना, वायट वडण्यो, वायट करण्यो ह्यो पुरा पयस करून तांदूळ उपास करून आमची कूड सारकी देवाचें बिडार, देवाचें टेंपल करून दवरचें. दुसरें, देवाचो शब्द, देवाचें उतर आमी आयकोवच्या खातीर. जर तर आमी घट्ट जेवन मागण्याक वेता, न्हीद येता. कुडीक रेस्ट जाय. पूण इल्लेशें पोटांत उणें आसल्यार मागणें करूंक बरें जाता. त्या वेळार देवाचें उतर आमी आयकता. तें दुसरें. तिसरें, देवा थंय संबंद, आमचो संबंद घट करच्या खातीर, वाडोवच्या खातीर. न्हयच संवसारी संगतीक चड आमी महत्व दिवचें. आत्मीक संगती खातीर महत्व दिवच्या खातीर सबारपोटी कुडीचें कान उणें केल्ल्या वरवीं
आमी आत्मीक खाना विशीं चड म्हत्व दिता आनीक निमाणे हे उट्टू करून सांगचें जाल्यार असो प्रधान उद्देश जावन आसा देवातय एकवटून जियोवचें हें आमी जेजूच्याच उतरांनी आमी आयकलें जेजू सांगता वरेत तुमच्या सांगात आसता म्हणसर तुमी उपास करचो गरज ना जर तर क्रिस्त आमचे थंय आसा क्रिस्ताक आमी आमचो करून घेतला या आमी क्रिस्त थंय एकवटल्या त्या दाडा उपासाची गरज ना असो प्रधान उद्देश देवा थंय आमी एक जावन करीन देवाची भुरगीं जावन जियोवच्या खातीर तसो क्रिस्त आमकां समेस्तांक ताचे थंय सदांच एकवटून जियोवंक कृपा आनी आदार दिवन दी आमेन. तुवें दिल्ल्या देण्यानी सोम्याक हरसिता विस्नारंगळ उतरांनी तुका वंदिता संतोष भरीत काळजांनी काणी हाणिता उल्हास भरीत गितांनी ओपून ती दिता घे सोमिया मोगान तुगे आमी देवची काणी तुगे आशीर्वादांत येन तुगे तिचे सोवे आमकां तुगे गे सोमिया मोगान तुगे आमी देवची काणी तुगे आशीर्वादांत येन तुगे तिचे सोवे आमकां तुगे. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदी दळा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या देवाक सर्वस्पर्धी मानून घे. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा मनीस जाल्यार तुज्या एकल्याच पुतान आमकां मये जावन जल्म घेतना तिचे अहंकारपण विबाडूंक ना पूण विचित्र तरान तें पवित्र केलें. आपणे घेतिल्ल्या मनशा सैमा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तूं पवित्र कर आनी अशें आमची भेटोनी तुका मानता तसली जावं क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो आमचे काळजां उबारोया. आमीन ती सर्वेस्परात उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासोया. वर्षामी करून फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदळांनी ससनाच्या देवा सवकणी आनी सतय आमी तुका दिन वचून फावो हो कायदो नितीसने आमच्या फायद्याचो नित्य अवकारी मरयेक आमी नमन करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखणता तुका वंदिता तुजी किर्ती परगडता. आपल्या अहंकारपणाचे वडवी सांबाळून पवित्र आत्मेच्या कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सस्तीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सुमी ताचे उदेशीं देवदूत आनी सगळींचो सगळो दळबार तुजी तोर महिमा वाखणटात. तांच्या संगाती आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार भरलाव तुज्या वैभवान उमसर्गी तुका आजचे सर्वेस्पराचे नावी येता तुका आजचे उमसर्गी तुका आजचे. बापा खरोच तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून
ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता, जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरोन सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचलो, तूं आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसून समर्पवची. त्याच बरी जेवण जातस ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची कास, नव्या आनी सस्ती कराराची रगत, पातकांचे बोक्साने मेळच्याक तुमचे बसूत आनी समेस मनशा बसूत तें वारावतलें, हे म्हज्या उडासाक करात. Bawarta sagod pagotoya. सुम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता, तुझे पुनर्जीवन पोन आम्ही परगडता, तुझ्या येण्या सुम्या जेजू आम्ही अद्रेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनः जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिवीत संवंडो आनी सोडुनीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितमेचे विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनः जीवनपणाचो भरोसो दवरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीचे काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पजळीक मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आमकां मरे देवाच्या माय सांगाती सांजुजे तिचो पोती भगवन दोनमतां आनी सवकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्ताच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सपदवेदा बापा सबंधन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुनादराची आज्ञा मनान धरून जेजून आमकां शिकयलें तें मागणें परतून आमी सांगाता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सका जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची सुकलेल्या मुक्षितां तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणें पडूं दिनाका, वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतलें आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवश्यान येतल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुर्तीन सपातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोनदूतां म्हणे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय
पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवर्ताचेर दीस घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय रजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमेन. सोम्याची शांती आनी समाधान सदांच तुमचे सोबे आसूं. तुमचेही सोबे आसूं. माय मग सुगुर्त जावन एकामेका शांती दिवया. देवाची संसाराचे पाप करतले आमची काकुळती कर. देवाची संसाराचे पाप करतले आमची काकुळती कर. देवाची संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. मोगाळ भाऊ भयणीनो, ओ जावन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. या शेळयेच्या जिवनाक आपयल्ले आमी समेस्त बागी. सुम्याचे भाग फावना पण तुझ्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटले. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पाती येतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. जेजू तुझ्या जीवनात संतोषान जमल्या. स्वागत करून तुका राखून रावल्या. ये वेगी आमच्या विरारात राव सदांच आमच्या काळजात. ये वेगी ये आमच्या विरारात राव सदांच आमच्या काळजात. जिविताचे कारण तू आत्म्याचे पोषण तू. आत्मो आमचो बताय दैवी जीवन. तुझे गान सदां दी आमकां. दैवी जीवन बरा आमकां. तुझे गान सदां दी आमकां. दैवी जीवन बरा आमकां. प्रार्थुया. कनवळ्या बापा, भगवंत आमकां मरयेक आमी आज मान दिताना तुवें आमकां सर्गींच्या जेवणान दोशी केल्याय. देखून आमी संतोश बरी जाल्या आनी विश्वासान तुका आतां उलो मारता. त्यास आमकां मायेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फोव जाल्ल्या सोडूनदाराची भक्तीपणी साकरी करूंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्वपदेदार देव, बाप, पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचे ताची आशिर्वादां वतो. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे कार्मेल सायबिनीचे नवेन. ए भगवंती देवाची माये, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाकणताव. आपणाक सचारान दसी म्हूण लेखलेल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन विसली. जेजून तुज्या पुतान कुर्सारूम काळतना आमची आवय जावन दिली.
कार्मेल गुड्यार मोटव्याशांनी तुका तांची आवय आनी शारोतीन म्हूण मानून घेतली. गरजे एकांता वेळार तांणी तुका कार्मेलाच्या फुलां स्वादीक दाखवाले. सर्गीच्या वैभवा दैवीक माये, कोण ना तुजे बरी बळे माये, खतनातले अंकवारी, कार्मेलितांच्या आदारा पाव आमकां एदरिया सुकरा म्हूण परातले. आनी तूं तांकां पावली. आतांय तुका ताच्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दृढपातयेन आनी तीर बरोवशान तुजे सरशी आमी येता आनी आमच्यो सर्व गरजो तुजे मारिफात जेजू मुखार दवरता. आमची सर्व मागणी मोरयेमाये मुखांतर जेजूक समर्पण दिवया. सांगाता म्हणया, उगडास कर ए भोव दयाळ्या अंकवार मरे, तुज्या आसऱ्याक दवरलो, तुजो आदार मागल्लो, तुजी मध्यस्थ दिलो, कोण पुणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हणून केदीन सुकोणें सायकोंक ना. हे पातीने देर काण घेवन तुजे कडेन धांवून येता. या अंकवारीच्या अंकवारी मुचे माये तुजे कडेन येता. पातकी आनी कंतीस तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देवपुताचे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका. तुजे काकुळतीन म्हजे मागणे आयक आनी हांव मागता ते म्हाका दी. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळच्यो कुशीचें जेजू. भगेंद मरे देवाची माये, मोप्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणये, आम्हा पासत विनंती कर. नमान मोरये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळच्यो कुशीचें जेजू. भगेंद मरे देवाची माये, मोप्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणये, आम्हा पासत विनंती कर. नमान मोरये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळच्यो कुशीचें जेजू. भगेंद मरे देवाची माये, मोप्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणये, आम्हा पासत विनंती कर. अर्गां प्रार्थन. ए भगवंती मरये, कार्मेल राणये, आमची आवय तूं जावन आसता. तूं आमच्या खातीर मागोवन धाडलेल्या सर्व उपकारांक अर्गां दिता. व्हडा पातयेनी तुजी बेतीन घाल्ल्या सर्वांक कश्टान वरांतली वायटा विघ्नांतली तूं राखलाय देखून आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयलाय देखून तुका आमी दिन वाचता. ह्या घडये आमी तुजे तसले मोगाचे सेवेचे आनी मागण्याचे जिवीत जिवंक प्रयत्न करतल्या. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गीच्या सुखा पावूंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. तुज्या आनी तुजे हाती आसलेल्या जेजू बाळकाच्या कृपे वरवीं. आमेन. Carmel dombrar sobre Sabine, asam somatuka. Magni amchi gevargi sarga, sondi ashirvada. Jinye parvat sartana, apton kortana, ye amcha adara. Gândazarai dostana, urba amchi niutana, Jézus dăit sangikuta. Kushita și corundiada. Carmel dograr sob cei sai bine, asam somantuka. Mami amchi gemargi sarga, zondi ashirvada. Mogal puta sove, aungal moria shivadi aungal. बाकी पुस्तकाची कुठेही निवारण आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र